रामनाथी चालू आशिल्ल्या 6व्या हिंदू अधिवेशनात बांगलादेशात हिंदूंचेर अत्याचारांचो विशय चर्चेक आयलो। बांगलादेशी अल्पसंख्याक संघटनेचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट रवींद्र घोषान थंयच्या हिंदूंची परिस्थिती सांगली। दुसरे वटेन ह्या अधिवेशनात गोहत्या बंदी, धर्मांतर बंदी, काश्मीरी पंडितांचेर आवाज जावंक लागिल्ल्यान समाजात फूट घालता म्हूण गोंयच्या काँग्रेसीक अधिवेशनाचो अजेंडा कोत्र गेला। बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्या खातीर हिंदू झगडले, मात आता थंय हिंदूंचेरूच अत्याचार जावंक लागल्यात म्हूण ॲडव्होकेट रवींद्र घोष उलयलो। We find that till today Sheikh Hasina is now still in power. The land grabbers belonging to the Awami League, the powerful land grabbers, they are grabbing lands belonging to the Hindu community and also Adivasi and also other communities. And as for example, we can say our minister Mozammel Haq, he is a liberation minister nowadays in our country. He has occupied more than 45 decimals of land from Gazipur district in Bangladesh. We approached him several times. We told him liberation has been made by the help of Indian army, Indian people. So why there should be a discrimination in the country? Then he told me, Mr. Mozammel, minister, yes, I have a good relationship with Modi and I have a good relationship with Modi ji and Modi ji loved me very well, such and such. बात यही है, बांग्लादेश में जब तक एक भी हिंदू रहेगा ये अत्याचार चलते रहेगा, ये बंद नहीं होगा। इसलिए बंद नहीं होगा, ये हिंदू, बुद्धिस्ट, ईसाई का ऊपर अत्याचार करना बांग्लादेशी मुसलमान का एक आदत बन गया, इसलिए ये बंद नहीं होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी, बांग्लादेश का जितना पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी नहीं चाहते हैं बांग्लादेश में हिंदू, अदर्स अमुस्लिम कोई उस देश में रहे। गोयचे काँग्रेसीक अधिवेशनाचो अजेंडा कोत्र गेला, असले अजेंडान समाजात फूट घालता म्हूण काँग्रेसीन आवाज काढलो। बाबरी मस्जिद जेन्ना डेमोलिश केले आणि राम मंदिर बिल्ड केले आणि तितून ते लोक सगळे आशिल्ले पळय ते आयज हांगा येवन आमकां गोंयकारांची भाशणां दिवपाक लागले। आणि व्हॉट इज दिस? बीजेपी इज कम इन पॉवर and it's such a shame and all these things have started again. These talks on Hindutva, ideology. Are who are we? We are known as Goinkars. आम्ही हांगा खंयचोय गोंयकार म्हणपाना, तूं क्रिस्तांव रे, तूं मुस्लीम रे, तूं हिंदू रे, तूं कोण म्हणल्यार आमी गोंयकार म्हणटात, इतले पोतविशान सांगतात। आणि हे एमपीचे लोक येवन आमकां सांगतात एक योगीराजाक एक तुम्ही हिंदुत्वाचो गुरू म्हणून ताका तुम्ही एक सीएम केलो आणि ताची आयडियोलॉजी आयज तुम्ही आमचेर इम्प्लिमेंट करपाक सोदता। आर दे ट्रायिंग टू मेक गोंयकार्स फायट अगेन्स्ट गोंयकार? Then why you are becoming so insensitive when the president T.B. Sadavji निवाती Saraswati kai. अगो बाये तू म्हणता government should hang those people who are eating beef. Who are you Sadavji to tell us? Are you a goddess? Are you a lawmaker? म्हाका दिसता की भायल्या लोकांनी येवन जे लोक हिंदू म्हणून जे करतात तेंच्यांनी आमकां येवन सांगपाची गरज ना की कोणे कितें खावपाक जाय आनी कितें खावपाक ना। आमी गोंयकार जे आसात ते गोंयकार हांगासर तिनूय जातीचे लोक जे हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव हे एकठांय रावन आमी भाव भयणी भशेन वागतात। आनी जेन्ना असले स्टेटमेंट येतात तेन्ना खंय तरी जाती भितर भेदभावाचे हे दिश्टी पडटा। तर आमी जेन्ना केन्नाय मुस्लीम लोकांचे फंक्शन आसल्यार हिंदू वयतात, हिंदूचे आसल्यार मुस्लीम येतात, कॅथलीक वयतात। तर हांव मागता की असले स्टेटमेंट गोंया येवन तेणी करची न्ही आनी गोंयकारांची जी शांती आसा ती भंग करची न्ही। सगळ्या राज्यान गोंय हे शांतीचे आनी पिसफूल राज्य म्हणून वळखले वयता आनी जर असले तरेचे स्टेटमेंट येवन कोण तरी हांगा करीत जाल्यार आमचे भितर झगडी लावपाचो प्रयत्न जातलो। तर म्हाका दिसता की सरकारान हेजेर लक्ष घालचें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फाटल्या 18 डिसेंबराक जावपा आशिल्लें फोंडेच्या क्रांती मैदानाचें लोकार्पण निमाणें 17 जुनाक जातलें। ह्या मैदानाक विरोध भरपूर जालो, मात निमाणें फोंडेकाराचें हें स्वप्न पुराय जाता म्हूण PWD मंत्री सुदीन उलयला। 5 कोटी मोडून रिनोव्हेट केल्या ह्या मैदानाचेर
18 जून 1940 ते 19 डिसेंबर 1961 मेरेनचो इतिहासाची खंय म्हायती मेळटली. थंय बसयल्ले चारूय पाशाणी शिव खंय पळोवपा सारखे. ह्या क्रांतीत जी स्वातंत्र्य सैनिकांनी भाग घेतलो तांची नांवां आमी जे खांब घातल्या, आमी पाशाणी खांब बसयल्ले आसा, ते खांब जे बसयल्या त्या पाशाणी खांबाचेर तांची नांवां येतली. सौंदर्यीकरण, हे सौंदर्यीकरण करता आसतना इलेक्ट्रिफिकेशन, जे लायटीचे हे आसा, त्यानंतर पाशाणी वर्क आसा आणि बाकीच्यो गोष्टी आसा, हे सगळ्याचो खर्च जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता एक बरें काम फोंडेकारांत कमीत कमी खर्चांत मेळ्ळां आनी ते म्हणजे 5 कोटी. सबंद पाशाणीचो जो सिंह आसा, 4 सिंह थंय बसयल्या, त्याच्या पोना जो एक त्या कॉलमाचो वेट अलॉंग विथ सिंह हो 52 टन्स आसा. 5 कोटीच्या या नव्या क्रांती मैदानाचे मेंटेनन्स मात ढवळीकारान आपल्या खात्याकडेन दवरला. हे मेंटेनन्स आता तरी ह्या याचेर आमी ठरयल्लें आसा की म्युनिसिपालिटीचे जरी हो जागो जालो तांणी हे मेंटेनन्स करपा खातीर PWD कडेनच हे सगळें दवरचें. क्रांती मैदानाच्या रिनोव्हेशना आड कितल्याशाच जाणांनी आवाज काढलो, खुद्द फोंडेचो नगराध्यक्ष धरून. बरें पिलर येना, ओपोजिशन आशिल्ले, खुद्द चेअरपर्सनूच ओपोज करताली, पूण कित्याक तें म्हाका खबर ना. मे बी कशें आसा, स्वातंत्र्याचे सगळ्यो गोश्टी एखाद्या चेअरपर्सनाक खबर आसच्यो ना, कारण त्या वेळार ती नाशिल्ली हांगा. सो त्योय थोड्यो गोश्टी आसा, ह्या गोश्टींतल्यान प्रत्येकान सुचोवच करपाची, कितें बरें कितें वायट हें प्रत्येकान ठरोवपाची आवश्यकता आसा. काय लोकांनी चेअरपर्सनाक विरोध केला. विरोध केलो म्हणून आमी तिका डिनाय करूंक शकना. आतां तिका विरोध कित्याक केलो हें स्पश्टीकरणूय तांणी दिलं. थोड्यो गोश्टी खऱ्योय आसा. साऊथ पिडेक ड्रॉइंग घातल्या नंतर साऊथ पिडेकूय खूब विरोध जालो. अक्षरशः आमदार लोक मामलेदार दार आपटून भायर सरलो, कारण नाका त्या प्रोजेक्टाक विरोध जेन्ना जाता, कोण तरी एक मेंबर करता हें पळोवन ताका तेन्ना कितेंशें दिसलें. आनी तुमकां हांव एक प्रामुख्यान गोश्ट सांगता, हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपा खातीर लहू मामलेदार जो एक्स MLA पोंडा आशिल्लो ताणें जिवाच्या प्राणांत गेला. अक्षरशः ताणें मिटिंगेंत प्रत्येका कडेन झगडला. म्हणून आज हे इतलें बरें काम फोंडे वाठारांत म्हाका दिसता अशें पयलें काम आसा जे डिसेंट वर्क विदाउट मच कॉन्क्रिटींग वर्क. पयलीं ह्या क्रांती मैदानाचे लोकार्पण 18 डिसेंबराक जातलें म्हूण जाहीर केल्लें. तशेंच चारूय वटांनी वण्टीचेर स्वातंत्र्य सैनिकाच्या फोटो सयत तांचो वाव लोकां मुखार डिस्प्ले करतले अशें सुदीन उलयल्लो. मात आतां प्लान खंय कॅन्सल. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. घे एक ब्रेक.